केला ऑन बिहाफ ऑफ साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट आनी आमचे सगळे एमएलएच्या अंडर की कारण गोंयांत पेट्रोल आख्या इंडियेक पेट्रोल वाडल्या तेजे भायर गोंयांत सद्याक BJP सरकारान 25% वॅट आदयला ऑन पेट्रोल डिझल एंड 22% ऑन पेट्रोल. आमी मागतात जाता तितल्या बेगीन गोंयच्या गव्हर्मेंटान पूण ते रोल बॅक करपाक. सद्याक एक वर्साक तांणी अरावंड 18 लाख crores they have collected as a revenue on this excise duties of excise. 820% has increased on diesel and 258% on petrol. So we demand that it should be rolled back immediately. पेट्रोलाच्या डिझेलाच्या प्रायसीस कंटिन्युअसली वाढत गेल्यात. केंद्र सरकार डिझेलाच्या आणि पेट्रोलाच्या प्रायसीस वाडयत आसा. सेंटराक आनी हाज्या लेवलाचेर खंय तुका इंटरनॅशनल मार्केटान आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्साचो प्रायस एट इट्स लोवेस्ट आसा. म्हणजे आमचें जेन्ना सरकार आशिल्लें आनी डॉक्टर मनमोहन सिंग जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना बॅरलाचो प्रायस केन्ना केन्ना $120 $130 सुद्दां पाविल्लो, 160 सुद्दां पावला. आनी तेन्ना हे सगळे बोवाळ मारताले आनी म्हणटाले पळय पेट्रोल. म्हणजे म्हाका याद जाता की त्या वेळाचेर एजिटेशन करताले पेट्रोल काय हें जालें तें जालें म्हणून. आज पेट्रोलाचे प्रायसीस $40 बॅरलाचे प्रायसीस 40 मदीं तर सारके ताज्या जागी सकयल गेल्ले 15. हय. आनी अशें आसतना लोकांक हे बेनिफीट पास करपाच्या वाट्याचे केंद्र सरकार हे बेनिफीट लोकांक पास करना. हो बारीक लोकांचेर अन्याय. मोटरसायकलीन पेट्रोल घालपी, रिक्षा चलोवपी, टॅक्सी चलोवपी हे लोक ह्या प्रायसा लागून आज सफर जाता. दिसता चडशे युवक आनी आमचे गोंयकार हे जॉबलेस जाल्ले. सेकंड थिंग 80 to 75% जे प्रायवेटान काम करता तेंची सॅलरी कट जाल्ली आसा. म्हणजे ₹100 जोडटा मनीस ताका फक्त आयज ₹15 नाल्यार ₹10 मेळटले. अशी परिस्थितीत म्हाका दिसता जे पेट्रोल वाडयला आनी हांव उगडास करून दिता की पर्रीकर गव्हर्मेंट जेन्ना हांगा आयिल्लो तेन्ना तेणी सांगलेलें की ₹60 वयर आमचें पेट्रोल केन्ना वयचेंच ना. आनी हे जे गाजर सगळ्यांक दाखोवन ओट कॅप्चर केल्ले आयज तो ना, ताका आमी विचारूं शकना. पण सेकंड तेज्या उपरांत पार्सेकर आयिल्लो. पार्सेकर गव्हर्मेंटान सुद्दां अशेंच सांगलेलें की ₹60 वयर आमी पेट्रोल करपाक दिवचे ना. आयज पार्सेकराक भायर येवन विचारपाची गरज आसा. कारण शिक्षणाच्या क्षेत्रांत ती त्या दिसा खूब दिसान तो येवन उलयल्लो. हांव मागता मिडिया कडेन पत्रकारा कडेन की ताका क्वेश्चन करपाक जाय की तुवें हें सांगलेलें तें आतां तुमकां भायर येवपाची गरज आसा. हेच्या फुडें म्हाका दिसता पेट्रोल कितले वाडटले हें आमी सांगूंक शकना. लोकांची सॅलरी देंवत आसा. पेट्रोल अशें वाडटा की बाबा पावसाकीन चड जाल्या. हांव मागता की सरकारा कडेन हेचेर पेट्रोलाचेर डिझलाचेर जे म्हाका दिसता डिझल आमचे धाकटे टेम्पोवाले जे भाडे मारतले तांकां बसवाले पायलट रायडर सद्या तेंच्या कडेन हें ना. घरा कडल्यान हांगा येवपाक तांकां 1 लिटर लागता. तर परत ते एक भाडें मेळटलें काय खबर ना. ते सुद्दां तांकां भरपाक जायना. बाकीचे इन्शुरन्स बाकीचे तेंचे मोटर हे व्हेहिकलाचे जे टॅक्सीस आहा ते सुद्दां केल्ले ना कमी. तर सरकारान ह्या परिस्थितीन ह्या असल्या परिस्थितीन हो सरकार केन्ना पावतलो काय कितें. सो आतां आमी रिक्वेस्टाच्या परस म्हाका दिसता डिमांड केल्ले बरें, वॉर्निंग दिल्ली बरी. हांव मागता पब्लिका कडेन काँग्रेस पार्टी तुमच्या वांगडा आहात, तुमी भायर सरात, तुमी उलया. ह्या सरकाराचे कान दोळे सगळे बंद जाल्लेले आसात आनी गोंयाच्या सरकाराच्या सारकेंच बंद जाल्लेले आसा. हांव मागता की तेंचे कान दोळे सगळे ओपन करपाची गरज आसा. जेन्ना BJP पक्ष सत्तेर आयले फाटलीं कांय वर्सां प्रत्येक दिसाक नवी क्रायसीस तयार जाता. पयली क्रायसीस डिमॉनिटायझेशन जालें, ताजे फाटल्यान इकॉनॉमीक क्रायसीस, बँक क्रायसीस, अनएम्प्लॉयमेंट क्रायसीस, फार्मर्स क्रायसीस, इंडस्ट्रियल क्रायसीस आनी टोटल इकॉनॉमीक मेल्टडावन. ताजे फाटल्यान बॉर्डर क्रायसीस जाली, कोरोना व्हायरस क्रायसीस
आणि आता सरकारान एक नवी क्रायसिस गरजे भायर तयार केल्या, ही पेट्रोलियम प्रॉडक्ट क्रायसिस. आख्खे जगांत, आख्ख्या संवसारांत आयज पेट्रोलियम प्रायसीस हॅज कम टू द लोवस्ट. इट इज बिलो द कॉस्ट प्रायस. आनी इतलो लोवस्ट केन्ना जावना, न्हय फकत आमच्या देशांत, आख्ख्या संवसारांत. आनी जेन्ना लोक आज मागता, एक कठीण दीस जे आयिल्ले आहा, वायरस दीस आयिल्ले आहा, सगळे लोक रस्त्यार आहा, गरीब लोक आज त्रासान पडले आहा. इकॉनॉमिक पॅकेज दी म्हूण बसवाल्यांक, टॅक्सीवाल्यांक, मोटरसायकलवाल्यांक, हेरांक. पूण सरकार इकॉनॉमिक पॅकेज दिलो जाग्यार पेट्रोलियम प्रायसीस वाडयले. इतली वाडयले, फाटले 19 दिसांक प्रत्येक दिसाक पेट्रोलियम प्रायसीस वाडटा. डिझल प्रायसीस वाडटा, पेट्रोल प्रायसीस वाडटा. डिझलाचेर जी एक्सायज जी आहा ती 80-90, 100% न्हू, 200% न्हू, 80-90% वाडयल्या. पेट्रोल जी आहा हाचेर एक्सायज जी आहा ती 250-300% वाडयल्या. आनी जेन्ना आमची भारत सरकाराक वर्ल्ड बँक हॅज गिवन मोर दॅन $2 billion एड. साऊथ ईस्ट एशियन बँक हॅज गिवन आनी कितलेच $1 billion aid. US aid has given so many $1 billion. Prime Minister Care हो एक नवोच फंड उजार केला. ताका आख्ख्या देशान न्हू पूण भायल्या देशांनी आनी चायनीज जे आमचेर आक्रमण करतात तेणेय प्रायम मिनिस्टर्स केअर हाका पयशे दिले. ते पयशे खंय वयताय?